रवी नाईक सांगता एग्रीकल्चर पॉलिसी हुई निंदोली येतोय उरयताय मागी हे झाल म्हणटरी मागी हे पॉलिसी घेण्यात आलो सो मागता रवी नाईका लागीं जाता तितले बेगीन तुगे ती पॉलिसी म्हणटा ती बेगीन हाडय ना जाल्यार येतोय काबार केल म्हणटरी मागीर तुगे घरा कडेन ती पॉलिसी दवर सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें नांव मेल्विन डिसिल्वा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स साउथ सालसेट प्रेसिडेंट फॉर पंचायत अफेर्स. आमी ज्या जाग्यार जावन आसा जी जावन आसा कालवाडो बायपास हायवे नावेली जंक्शन एंड देर इज अ HP पेट्रोल पंप आनी ते पेट्रोल पंपा सायडीन जी लँड फिलिंग चलता तेजेर आमी पयलेंय कंप्लेन घायलोली फ्लायंग स्क्वॉड साउथ गोवा कलेक्टर 1 आनी साउथ गोवा कलेक्टर फ्लायंग स्क्वॉड येवन तेणी इन्स्पेक्शन पासून केल्लें आनी द प्रोसिजर इज ऑन, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. थिंगय मुखार आनी एक कडेन लँड फिलिंग जाता तेजेंय इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आतां ही जागा पडटा आमचे इन्फॉर्मेशन काळटे भाशेन तेलावली विलेज पंचायत आनी ती पडटा नावेली. ओके, सो आमी आज मिडनायट रातीको 12:30 आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी आमी येयल्ले आनी रातीको मिडनायट आमी पळोवल जाल्यार नियरली 15+ मोर ट्रक्स ऑफ माड हिंगा डंप केलो आसलोली एग्रीकल्चर फिल्ड्सांतू हिंगा 15+ मोर ट्रक्स डंप केलो आसलोली. आमी तुमकां दाखयतले विडियोतूं तुमी पळोवंक शकता. रातचे आमी येयल्ले, आमची सगळी टीम येयल्ली. थोडे दीस जाले आमी कंप्लेन घायलोली 2 जाग्यांचेर एक ऑर्चर्ड लँडार लँड फिलिंग चलता म्हूण आनी आमच्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता हे पासून एक एग्रीकल्चर फील्ड नेक्स्ट टू द पेट्रोल पंप आनी आज मिडनायट 10 अर्ली इन द मॉर्निंग 12 o'clock. सो आमी हिंगा आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हिंगा लँड फिलिंग चलता आनी जायते ट्रक येवन माती घालून गेले. आतां तुमी पळोवंक शकता आख्खे कितलो लोड ऑफ आतां हिंगा फिलिंगा तेणी माती डंप केल्या. आतां हे एग्रीकल्चर लँड आमी ऑलरेडी कंप्लेन दिलो आसा टू द फ्लायंग स्क्वॉड साउथ गोवा 1 कलेक्टर आनी आतां सकाळीं 8 चोवपाक गेले जाल्यार आख्खे शेतां डंप तेणी फ्लॅटन केलां, लेवल केलां. सो रातीको हें काम चलता हिंगा लेट नायट आज. सो तशेंच आमी आतां फ्लायंग स्क्वॉडाक कंप्लेन केल्या तर रायट नाव आमी TCP वचोन कंप्लेन फॉरवर्ड केल्या. तेलावली विलेज पंचायती कडेन आमी कंप्लेन फॉरवर्ड केल्या. वी हॅव ऑलरेडी फॉरवर्डेड अ कंप्लेन बिफोर रेव्हेन्यू सेक्रेटरी. वी हॅव अटॅच द कंप्लेन टू द TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे. वी हॅव अटॅच द कंप्लेन टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक. We have attached the complaint to the revenue minister Montserrat, Babush Montserrat. आता 6-7 डिपार्टमेंटा आमी ही कंप्लेन घायला. आमी रावतले आनी चोयतले कोण डिपार्टमेंट आनी हुच डिपार्टमेंट हिंगा एक्शन घेतले ते. इफ दिस डिपार्टमेंट फेल्स एनीवे वी विल प्रोसीड बिफोर द ऑनरेबल हाय कोर्ट इन आवर रीट पेटिशन. आख्या नावेले गांवां हें कोडो बरें की जेन्ना तुमगे गांवां आनी वाड्यां हें लँड फिलिंग जाता तुमचो सरपंच आनी तुमचो पंच तेलावली विलेज जावं नावेली विलेज जावं ते पयले कित्या येयनाय ते पयले तेणी पयले आपोवपा जाय आसले फ्लायंग स्क्वॉडा तेणी सगळें एक्शन करूंक जाय. पूण हुंच्या ना हुंच्या RGP आमी स्टँड घेता आनी आमी हे सगळे वायलेशन आहा ते हायलायट करता. आतां जायते लोक म्हणटा हुंया आतां सगळे जे पार्टी येताय काँग्रेस जावं आम आदमी जावं TMC हिंग कितलो वोट शेअर काडलो तेणी बट हुंयाय आज शेतां सगळीं पाड पडटा आनी डिस्ट्रक्शन. ही हायवे हुंय ना हुंय हे हायवेचेर हिंगा मॉल हाडपाचें वो आनी कितें बिग मल्टी कॉम्प्लेक्स हाडपाचें तेंगेलें षडयंत्र हें सगळें तेंगे प्लॅनिंग. आतां हें प्लॅनिंग आमी कशें पास जावपा दिवपा न्हय. आमी जाता ते भाशेन आमी सगळे डिपार्टमेंटा कंप्लेन घायलो आहा. वी वील फॉलो अप द कंप्लेन्स एंड इफ देर इज नो सोल्युशन कमींग अप वी वील टेक दीस इश्यू टू द हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा. आनी हें कोण कोता तेका आमी भायर काळी शिवार बिगोर RGP रावपाना. हे सगळे नावेलेचे तेलावलीचे लोकांक आमी दाखोवन दितले हे कोण कोता तो. आणि आमी राती 12:45 सुमार येयल्ले हिंगा आनी जायते ट्रक आसलोले आनी तेज्या पयले इन्फॉर्मेशन आमकां लोकल्सान दिलें की हिंगा माती भरून आनी ट्रक हिंग स्टँड बाय आहाय म्हूण आनी ते रावताले केदो काय काडूंक जात काय म्हूण कित्याक जाणा हिंग काडका काम कोण कोताय ते न्हू. सो ती हाड माती हिंग ते स्टॅक कोन्न दवरलोली आनी ती सोकाळीं 8 ओके 8:30 म्हळ्यार पोतू तो आमचो भाव एकलो पासार जाल्लो सो तेदो म्हळ्यार ती सगळी स्प्रेड करून दवरल्या. ही रातीची काम तेंगेली जाल्यार हे तुम तरी लिगल आहाय जाल्यार तुमी राती कित्याक काम कोताय आनी हे लँड बिलिंग कित्याक लागून कोताय तुमी.
आज गोंया उदो मेळना लोकांक ते तुम सॉल्व केला. आज गार्बेज इश्यू आहा ते तुम सॉल्व केला. आज लायटी इश्यू आहा हे तुम सॉल्व केला. रवी नाईक सांगता एग्रीकल्चर पॉलिसी हुई न्ही दोली येतोय पुरयताय मागीर हें जाल म्हणटरी मागीर हे पॉलिसी घेवन येतलो. सो मागता रवी नाईका लागीं जाता तितले बेगीन तुगे ती पॉलिसी म्हणटा ती बेगीन हाडय. नाजाल्यार येतोय काबार केल म्हणटरी मागीर तुगे घरा कडेन ती पॉलिसी दवर तुगे घरा सोबोवन ती. सो मागता हेचोय हेसली कार्गिस्ताना हें गोंयचें पोट मारपाचें हें गोंयकारां काम लावपा न्हू हें सगळ्या भायले आनीक प्रमोट करपाचें आनी घाले व्हड्ड्यार आनी आमगे भुरग्यांकूय कोणाक घाले थिंग ते काडा सोडा कितें काडा सोडा. सो मागता न्हीज गोंयकारां थंय मातशें मुखार सोरात येयाय मुखार येयाय तुमगे गांव पेडे जाता हेचोय गोंयकारां भुरग्यांगे फुडार पेडे जाता मुखार. सो मागता सगळ्या लागीं मातशें हेजेर निशेध मारचो आनी आमी हे मुखार वयतले हे गेम देव बरें करूं. तशेंच गांवचो MLA उल्हास तुयेंकर तो खुंया तो खबर ना. उल्हास तुयेंकर तुजी दोड मुखाटी तुगे MLA आनी तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हिंगा लँड फिलिंग जाता तूं दिसती पासून पडना. तुगे बासींतल्यान हुंच्या सोर मेळो आनी कित कित जाता. यू आर नॉट फीट. उल्हास तुयेंकर फेलियर हें जात जाल्यार हाडय. उल्हास तुयेंकरा अपील कोता हे व्हिडियोंतल्यान तुगे कोणो सपोर्टर आल्या बाबा ताका हो व्हिडियो धाडय उल्हास तुयेंकरा हिंग जात जाल्यार येणे हाडय. ओके हें स्टॉप कर कित्याक तुगे खूंय तूं दिसती पडना. तूं हुंच्या लिपलो आहा तो तूं आहा ना जाल्यार पासून खबर ना. ओके थँक्यू. अविता लोबो हांव सांगता हिंगा लँड फिलिंग चलवता आमी निवडून आताय पंच आनी सरपंच जाल्यार पंच आनी सरपंच खूंय हा ह्या टायमार खूंय न्हिदलो आहा ही मातशें न्हिदले जाल्यार उठाय आनी जाग जाय सगळे पाटी आर्जीन उठोन अशें तुमी उठाय जाय तेन्ना येन घेने येना काय पोटले बिटले देरार हिंगा. हांव सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स. एक्चुली हें जेन्ना अशें कितें घडटा न्ही तेन्ना जो वेळ पर्यंत पंच आनी सरपंच आनी सेक्रेटरी जर ते पंचायत एरिये पडटा तेजो जो वेळ पर्यंत हात ना तो वेळ पर्यंत ही कामां करपाक जायना. कारण जर तांकां जर कांय मेळना जाल्यार ते रोखडें अडोवपाचें. हें 101% की तांकां कितें तरी पाविल्लें आसा ताका लागून ते आवाज काडनात. ना जर जाल्यार कंप्लेन केल्यार मोर दॅन 1 वीक जालो एक्शन खंय आसा. आमकां एक्शन दाखोवंक शकतात पंच सरपंच वा सेक्रेटरी ना कित्याक सांग तुमकां कितें तरी पावला आनी ताका लागून तुमी आवाज काडनात आनी तुमी आमी प्रत्येक फावट तुका जागे करतले म्हूण दिसतात पूण आमी एवरी टायम जागे करचे ना. कारण आमकां रुल्स आनी रेग्युलेशन्स खबर आहा. आमकां रूल थ्रू तुमचेर कशें अटॅक करपा जाय न्ही तें आमकां खबर आहा. हें जर घडटा जाल्यार तांकां तुमी जबाबदार बिकॉज यू पीपल आर इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड पीपल. तुमी ऑर्डिनरी न्ही आमचे भशेन लोकल्स न्ही. तुमकां प्रत्येक फावटी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सांगची पडपा जायना की हांगा हें चलता हें बंद करात हें बेकायदेशीर करात. जेन्ना रातचे आमची 12-12:30 नंतर आमची टीम पावूंक शकता जाल्यार तुमकां हें चलता तें कांयच कळना. आनी हे कोणाच्या सपोर्टाचेर रातचें चलता तें तेन्ना लक्षांत दवरात गोंयकारांनो. सांगता ह्या पंचायती भितर ज्यो टिमी आहा त्यो फटींग. दुसरी गजाल हे जे कितें चल्लां ते सगळे मिली भगत आसा तेन्ना तुमी जागी जावपाची गरज आसा. 2024 हे इलेक्शनाक तुमी तुमचो रिजल्ट दाखोवपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज द ओनली पार्टी हू कॅन सेव द गोवा हू कॅन सेव द गोवन्स. मागता तुमच्या कडेन सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स. चल डिस्कस.